नमस्कार येवकार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. बेकायदेशीर घरां कायदेशीर करपाचे बिलाक बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष दामूचो तेको. लोकांक वाऱ्यार सोडूंक शकना. मुख्यमंत्र्याची आमदारांकडेन चर्चा. जानेर ते जून 2025 मेरेन गोंयांत मोठ्या संख्येन पर्यटक पावले. 53 लाख पर्यटकांनी दाखयली गोंयाक पसंती. देशी आणि विदेशी पर्यटकांचो उफाट प्रतिसाद. अधिवेशन प्रिएम्प्ट प्लॅन रेंट कार व्हडलो स्कॅम. मंत्र्याक घरा धाडचो. लोकांचे पयशे परत केले ना जाल्यार सभाघरांत वळेरी. तीन जुलै 2025 नव्या उटा संघटनेची नोंदणी. आदली उटा खंय 2004 नवी उटा बेकायदेशीर म्हूण आदल्या उटा वावुरप्यांचे म्हणणे. टीडीपीचो सिनियर लीडर फसापती अशोक गजपती राजू दिली पक्षाच्या वांगडी पदाचो राजीनामो. गजपती राजू 26 जुलयाक घेतलो गोंयच्या राज्यपाला पदाचो सोपूत. गोवा वेल्ला फ्लायओव्हरार 3 गाड्यां मदीं जाल्ल्या अपघातात तरणाट्याक आगताक मरण. बागा एक गाडी आउट ऑफ कंट्रोल. जुवारी नगरांत एक्सिडंटात एकलो जखमी. आणि एफडीए रेडी उपरांत बागांत पसरकार आनी होलसेलरांचे पेटले. होलसेलरान एफडीए कडेन कंप्लेन मारली म्हूण दुबावा वयल्यान वाद. कलर घालून विकताले मिठाई. घरां कायदेशीर करपाचे बिलाक बीजेपीचोय तेको. प्रदेश अध्यक्ष दामू म्हणटा गोंयांत स्थायीक जाल्ल्यांचोय विचार करूंक जाय. कितलेशाच मूळ गोंयकारांची घरां कायदेशीर ना. तशेंच कामगार वावराडी म्हूण आयिल्ल्यांचो पिळग्यो हांगाच रावल्यात. ताचोय विचार जावंक जाय. कोर कमिटी बसकेंत आमदारांनी हो विशय मुख्यमंत्र्या कडेन काडला. अनेक मुळावे आमचे जे गोंयकार आसात त्या गोंयकारच्या संदर्भातलो जर समजा प्रश्न आयिल्लो आसा तो वेळोवेळी मुख्यमंत्र्याच्या आनी सरकाराच्या आमी नजरेक हाडून दिल्लो आसा आनी त्या नुसार सरकार ताजेर काम करता आनी सरकार तातूंत योग्य मार्ग काडटले. आसा की जेन्ना जागे जमनीची रेट जेन्ना वाडटा गोंयकारांक घेवपाक मेळना तितून स्लम्सांक लिगलायज करप आनी जागे आमचे भायल्या लोकांक दिवप हें कितले पर्यंत सारकें. हांवें परत एकदां सांगलें न्ही तुका हे जे कोण सगळे खंय हांगा येवन पळय समजा पोर्तुगीज वेळा वयल्या पासून खंय तरी कोण तरी रावल्ले असतात तांकांय तुमी इलिगल म्हणटात आनी पयलीं ज्या भाटांनी किंवा खंय तरी काम करतना भाडकारांनी म्हणिल्ले ताका बरेपणान राव तूं थंय घर काडून म्हणटा तांचे कडेनय पेपर ना तेय इलिगल. तुजे प्रश्नाचे इलिगलाचे शब्द हांव सांगता म्हणजे कोण तरी सांगता बरो मनीस आसता राव रे तूं काम कर थंय कितें तरी ताका कामय दिता. तेन्ना कामाय नाशिल्लीं आतां तरी कामां आसा. आतां फॅक्टरीज हें तें सगळें जालां वाडटा हें सगळें स्टार्टअप हें तें सगळें ताका म्हणटलें आतां तें काड आतां एक बारीक घर काडून राव. तो घर काडून रावता ताजे नंतर ताका भुरगीं जाता मागीर तो वाडयता इलिगल. ताजे कडेन इस्कुर्तूल ना तो हाजो वर्ड पोर्तुगीज स्टॅम्प पेपर ना किंवा ताजे कडेन तो घर पास केल्ले प्लॅन ना ताका हें सेल डीड सगळें. सो ते सरकार करता विचार. हांव पक्षाचो अध्यक्ष म्हणटकीर म्हजें काम कितें आसा की ह्यो सगळ्यो जनतेच्यो जितले जर समजा अडचणीचे विशय आसात त्या अडचणीचे विशय आसात ते मांडप पण तांकां वेवस्थीत कायद्याचे चौकटीन भितर बसून कशें हें करपाचें हेंच काम तर हें न्ही. सो प्रश्न सुटावो करून खंय तरी लीगल लोकां खातीर सरकार आसता. सो लीगल अशी करप जाता कायदेशीरपणान भितर कितें आसा त्यो सगळ्यो गजाली आसा त्यो सरकारान करपाक जाय. म्हणजे सरकार कोणी तरी 4 लोकांनी कोणी तरी लॅक ऑफ अवेअरनेस ऑर ताका शिक्षण ना म्हणून ऑर कितें ना म्हणून कितें तरी इलिगल जाल्लें आसा घटना म्हणून सरकार काय तरी इलिगल करूंक शकना.
सरकार कायद्याच्या चौकटीन आसता करतलो आनी पक्ष हो ह्या जनतेंतल्यान वयर आयिल्लो आसा. त्या जनतेक आमी विसरूंक शकना. ताका मागीर तुमी नांव दितना वोट बँक म्हणून नांव दिता, पण जो पळय बशिल्लो पळय सरकार आसता ताका खंयच्या प्रत्येक जनतेचें तो मागीर खंयचो भायलो भितरलो किंवा तो आपलो वोटर काय आनी कोणाचो वोटर हेंय म्हणूंक शकना. त्या जनतेचें काय हॉस्पिटलान जसो वतकीर दोतोर तूं खंयचो काय म्हणून विचारता, पयलीं ताचें हें आसता प्रायमरी हें की ताका बरो करपाचो. 15 दिसांचे विधानसभा अधिवेशन प्रिएम्प्ट करपाचो सरकाराचो प्लान. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो विजयाचो सरकाराचेर चार्ज. वेगवेगळ्या विशया वयल्यान आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर खर टिका केल्या. जनता दरबार बऱ्याक पडलो म्हूण विजय उलयलो. कितें हें 15 दिसाचें अधिवेशन जें जावपाचें आहा, जंय बजेट डिस्कस जावपाचें आहा, जें मॉन्सून अधिवेशन एक सगळ्यान वर्साचें इम्पॉर्टंट असेंब्ली सेशन आसता, हें असेंब्ली सेशनान डिस्कशन कितें येतलें आनी ती प्रोसिडींग्स कितें जातलीं ती प्रिएम्प्ट करूंक सोदता सरकार. हो म्हजो चार्ज आहा तांचेर. कसो प्रिएम्प्ट करूंक सोदता? एक की अनाउन्समेंट्स येतात, भरमसाट अनाउन्समेंट आयल्यात. जे इश्यूज आमी असेंब्लीन घेवपाचे आहा ताजेर पयलींच भायर अनाउन्समेंट आयल्या. दुसरें की हे इश्यूज जे अनरिजॉल्वड आशिल्ले, जे हांवें तुमकां इतले सांगलां, ताजेर सरकार प्रोएक्टीव जाल्लें आहा. रेंट कार म्हणटा तें व्हडलें स्कॅम. विजयाचो दुसरो चार्ज. सरकारान नेमिल्ल्या एजंटांनी परवान्या खातीर पयसो उखल्लो, मात आतां रिफंड ना. मंत्र्याक काडचो, पयशे परत केले ना जाल्यार सभाघरांत वळेरी वाचून सरकाराचे उबरू काडटलो म्हूण विजय उलयलो. हांव चार्ज करता की रेंट कार म्हणटा व्हडलें स्कॅम. जे रेंट कारान आज जे पयशे कलेक्ट केल्या, जे एजंट्स अपॉयंट केल्या सरकारान, खंय अपॉयंट केल्या? मडगांवां, म्हापश्यां, पणजे, वास्को अशे अपॉयंट केल्ले आहा. ताजे कडेन एक एक मनशा कडच्यान 1-1 लाख रुपया घेतले की तुका आपूण रेंट कार परमिशन दितलो म्हणून. एक एजंटान 300-400 लोकां कडच्यान पयशे घेतल्या. आनी आतां सरकारान डिक्लेअर कितें केलां की रेंट कार पॉलिसी जाली बंद म्हणून. आज लोक म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ले आहा की आमी पयशे मागूंक जर गेले जाल्यार एजंट सांगता आपल्यान मंत्र्याचे PAक दिल्या म्हणून. मंत्र्याचे PAचो जाल्यार नंबर दिता म्हणटा, पयशे घेतिल्ले कॅशान. सो दीस इज अ मॅसीव स्कॅम. आनी मंत्री कितें सांगता? आपूण राम मंदिराचेर पिक्चर काडटा म्हणून. काय बरें तें पळय तुम्हाला. डिमांड आहा हे मंत्र्याक सॅक करचो इमिजिएटली. हे मस्का पॉलिश चालू आहा, ही राम मंदिराची पिक्चरां लोकांचे बरें करपाक न्ही. हे राम मंदिराचे कोणेच केन्ना चिंतूना काँग्रेसीन आसतना. आतां सडनली जो मोग जाला हो आपलें पोजिशन राखपाक, आनी हो इशू हांव काडटलो जे लोकांक लुटल्या ते. तांचे डिमांड्स येवचे पयलीं, ओ कॉलिंग एटेन्शन एडमीट जावचे पयलीं ते पयशे रिटर्न करा, नाजाल्यार तांची सगळी वळेरी हांव असेंब्लीन वाचपाचो आहा. युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ऑफ गावडा, कुणबी आणि वेळीप ह्या नावान आनीक एक उठा संस्था रजिस्टर केल्या. आदल्या उठा संघटनेन निषेध केला. दुसरी वळख बेकायदेशीर म्हूण उठाच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे. आदली उठा खंय 2004 वर्सा रजिस्टर जाल्ली आनी अंदू जुलयांत खंय नव्या उठा संस्थेची नोंदणी म्हूण आदले उठाचे वांगडी मिडिया मुखार. एक शॉकिंग म्हणजे इतलो शॉकिंग जे उठाक आमी आमची पेरंट बॉडी म्हणटात आनी कोणाच्याच मनान ना की एक उठाक डिसलॉज करपाची. म्हणजे उठा एज आमी लेगीत जेन्ना पेटिशन फायल केलें, इट वॉज नॉट अगेन्स्ट उठा, इट वॉज अगेन्स्ट द मेंबर्स ऑफ द एक्झिक्युटीव कमिटी वॉज इलिगली रनिंग. आवर कन्सर्न वॉज अबाउट दॅट, नॉट द उठा. एक मात उगडास करूं, वी आर नॉट अगेन्स्ट द उठा ऑर्गनायझेशन, वी आर अगेन्स्ट दॅट मेंबर्स हू आर इलिगली ओपन दॅट. Surprise, there is one more UTA is registered. That UTA is of 2004. This UTA is registered on 3rd July 2025. That's meaning. ह्या फुटिंगाचेर उठा आमचे तुटा केले, तोडले, कळ्ळें न्ही. ते बाब मंगेश आनी हो जो गेलो काय न्हू, यांचे जे बलिदान जे आसा काय न्हू, यांच्यानी प्रकाशान गोविंदान यांच्यानी सगळ्यांनी या कंपून कळ्ळें न्ही व्यर्थ ठरयले. हे म्हणजे समस्त हेका आमच्या एसटी बांधकामांक हांव सांगूंक सोदता. सो हे आमी चॅलेंज करतले, हे चॅलेंज करतले, कारण एका नांवाच्यो 2 संघटना आसूंक शकना. जी उठा पळय फॉर्म जाली 2010 आनी 11 आनी जितली चडवड आनी इतली मारामारी केली, भुरग्यांनी बलिदान दिलें,
की आमकां असले आमचे डिमांड बारा नाजावपाक जाय म्हणून तितून एक उठाव रेजोल्युशन आमचे पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें म्हणून जरी आमकां आमचे डिमांड मेळोंक ना न्हू हेका आमचो जबाबदार आसा फक्त गोविंद गावडे आनी हो प्रकाश बेडी. इनिशियली आमी तेजे परमिशन रिवोक करपाक खातीर ऑब्जेक्शन फायल करतले आनी ते जर डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर रिवोक करिना जाल्यार वी वील गो टू द हायकोर्ट. गोंयांत अंदू जानेर ते जून मेरेन मोठ्या संख्येन पर्यटक आयले. मेळिल्ल्या आंकड्या प्रमाण 6 म्हयन्यांत सुमार 54 लाख पर्यटक गोंयांत हॉलिडे खातीर आयले. 51.84 लाख देशी आणि 2,71,000 विदेशी पर्यटक गोंयांत पावले. जानेरात खंय सगळ्यांत चड 9,86,000 देशी आणि 70,000 विदेशी पर्यटक. गोवा एक टुरिजम स्टेट आणि गोवा मेजरली डिपेंडंट आसता सद्या त्या टुरिजमाचेर आनी गोंयान खूब कडल्यान म्हणजे देशांतल्यान तशेंच गोंयान देशांतल्यान न्ही देशा भायल्यान खूब टुरिजम येतात. खूब लोक गोंयान येवपाक सोदतात आनी ह्या वर्सा फाटल्या 6 म्हयन्यान गोंयान सुमारे 54 लाख टुरिस्ट येयल्ले आसात. तितूंतले 51 लाख टुरिजम आसा ते देशांतलेच आसा, डॉमेस्टीक टुरिजम आमी तांकां म्हणटात. पूण 2,70,000 टुरिस्ट आसा ते इंटरनॅशनल टुरिस्ट येयल्ले आसा. सगळ्यांत चड टुरिस्ट येयल्ले ते जानेवारी म्हयनो तो पीक म्हणटा टुरिजमा खातीर. ते म्हयन्यान सुमारे 10 लाख टुरिस्ट गोंयान येयल्ले आसा. तशेंच इवन जून म्हयनो जितून पावस लागता पूण ते म्हयन्यान सुद्दां सुमारे 8 लाख टुरिस्ट गोंयान येयल्ले आसात. हो सद्या फाटलो 6 म्हयन्याचो डेटा आसा. 6 म्हयन्यान सुमारे 54 लाख टुरिस्ट गोंयान येयल्ले आसात. अजून 6 म्हयने उरल्यात आनी टुरिस्ट गोंयान वाडचे म्हणून टुरिजम डिपार्टमेंट वेगवेगळे एक्टिविटी करता, वेगवेगळे इव्हेंट्स करता. टुरिजम डिपार्टमेंट म्हणटा की हेजो तांकां फायदो जाल्लो आसा. टुरिस्टाचो फुटबॉल वाडलेलो आसा आनी तो सद्याचो दिश्टी पडटा म्हणून स्टुडंटां खातीर रिस्क करतात. टीडीपीचो सिनियर लीडर पुसापती अशोक गजपती राजूची गोंयच्या राज्यपाल पदी म्हूण नेमणूक केल्या. गजपती राजू टीडीपीचो सिनियर फुडारी. ताणें आपल्या पक्षाचे वांगडी पदाचो राजिनामो पक्षाचो अध्यक्ष पल्ला श्रीनिवास राव आनी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू कडेन दिलो. राजिनामो दितनाचो व्हिडिओ व्हायरल. गजपती राजू शेनवारा 26 जुलयाक राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो. गोंयचो राज्यपाल म्हूण नेमणूक केल्लो पुसापती अशोक गजपती राजून तेलुगू देसम पक्ष सोडलो. राजिनामो दितनाचो ताचो व्हिडिओ आनी पत्र सध्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल. 26 जुलयाक तो गोंयचो राज्यपाल म्हूण सोपूत घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. गोवा पोलीस बिल हुमकळे. बऱ्याच तेंपासावन शिरकल्ले हे बिल येता ते पावसाळी अधिवेशनातूय येवपाचे ना. हाचे पयलीं कितलेशेच फावट गोवा पोलीस बिल सरकारा कडेन दिला. मात दर खेपे कितें ना कितें कुता काडून सुदारणाक म्हूण सरकार ड्राफ्ट परत धाडटा. पोलीस सध्या महाराष्ट्र पोलीस कायद्या सकयल काम करतात. गोवा पोलीस बिल कितलोसोच तेंप हुमकळ्ळा. पावसाळी अधिवेशनात ते येतले म्हूण चर्चा आशिल्ली, मात हे फावटी ना म्हूण म्हायती. स्वताचो कायदो नाशिल्ल्यान गोंय पोलीस महाराष्ट्र पोलीस ॲक्टा प्रमाण काम करता. केंद्र सरकाराच्या घर मंत्रालयाच्या ब्युरो ऑफ पुलीस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटाच्या मॉडेल पोलीस कायद्याक धरून गोवा पोलीस बिलाचो मसुदो तयार केल्लो, मात परत दुरुस्ती खातीर हुमकळ्ळो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोवा वेल्ला फ्लायओव्हरार 3 गाड्यां मदीं जाल्ल्या अपघातात एकल्या तरणाट्याक आगताक मरण. ह्या नादी खंय ह्याच जाग्यार अपघात जाल्यात. इतले मजगती बागा गाडी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान एके गाडयेन रस्त्या देगेर आशिल्ल्या गाडयेचेर व्हरून मारली म्हूण CCTV फुटेज हाताक लागल्या. तशेंच जुवारी नगरात एक्सिडंटात एकलो जखमी. गोंयांत जीव घेणे अपघात वाडत आसात. येरादारी करतल्यांच्या जिवाक धोकोय वाडला. एका फाटल्यान एक अपघाताचे प्रसंग कानार पडत आसात. गोवा वेला फ्लायओव्हरार 3 गाडयां मदीं जाल्ल्या अपघातांत एकल्या तरणाट्याक आगताक मरण
पणजेच्यान मडगांव वयताली गाडी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान ड्रायव्हर गाडये सयत डिवायडराचे दुसरे वटेन ते वटेंतल्यान येतल्या 2 गाडयांचेर व्हरून मारली. बाकीचे सारकेच जखमी जाल्ल्यान तांकां जीएमसींत व्हेल्ले. काल राती 9:30 सुमार गोवा वयल्या फ्लायओव्हरा कडेन 3 गाडयांमध्ये अपघात जाल्लो आसा. एक गाडी आशिल्ली ती रेनॉल्ड गाडी पणजेच्यान मडगांव वयता आसतना तिचो आउट ऑफ कंट्रोल जाला आनी तो डिवायडर क्रॉस करून त्या सायडीन पावला. त्या सायडीन इनोवा आनी एक स्प्लेंडर गाडी येताली. स्प्लेंडरचे 2 जाण आशिल्ले आनी इनोवा 2 जाण आशिल्ले. टुरिस्ट गाडी इनोवा. सो ताका डॅश मारल्या परत जो 22 वर्साचो भुरगो रेनॉल्ड गाडीन आसलो ताका आगताक मरण आयलें आनी बाकीच्यांक 4 जाणांक जीएमसी शिफ्ट केल्ले, 2 व्हिलरवाले आनी इनोवावाले आनी तांकां मागीर लेट राती तांकां डिस्चार्ज दिल्लो आसा. बट हांगासर गेले एक 15 दीस पयलीं हांगासर असोच एक्सिडंट जाल्लो. ताका लागून लोकांची मागणी आसा की हो एक्सिडंट प्रूफ झोन बेगींतल्या बेगीन करचो आनी थंय कितें सेक्युरिटी करपाक जाय ती बेगींतल्या बेगीन अरेंजमेंट करची अशी लोकांची मागणी लोकांनी केलेली आसा. बागा गाडी नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान दिल्लीचे एके गाडयेन रस्त्या देगेर आशिल्ल्या गाडयाचेर सायन बोर्डांचेर व्हरून मारिल्ल्याची सीसीटीव्ही फुटेज व्हायरल. तशेंच जारी जुवारी नगरांत रस्त्यार पडिल्ल्या फोणकुलांक लागून दुचाकी चलयतलो एकटो बरोच जखमी जाल्ल्याचो व्हिडिओ व्हायरल जालो. नावेलीच्या बायपासार आनीक एक जीव घेणो अपघात नोंद जालो. 52 वर्सांच्या दुचाकी चलयतल्याक आगताक मरण आयलें. दुचाकी रॉंग सायडीन आयिल्ल्यान खंय लॉरी ट्रकाचेर व्हरून मारली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सदांच बऱ्यो साधन सुविधा सरकारी शाळांनी दिवपाचो सरकाराचो यत्न म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. आदी खंय पालक खाजगी शाळांक 1 नंबरचो दर्जो दिताले. आतां सरकारी शाळांनी दर्जो मेळयला म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. नावेली 10वीच्या परीक्षेत पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांचो मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकी भोवमान. गव्हर्नमेंट हायस्कुलांनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवप हें सरकाराचें कर्तव्य आसा आनी तें आमी गव्हर्नमेंट हायस्कुलांनी बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर सातत्यान दिता. बिल्डींग आसतली, स्मार्ट क्लासरूम आसतलो, लॅब आसतले. टायम टू टायम वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी आमी अशा पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर दीत आसा. म्हाका दिसता ऑलमोस्ट नावेलीच्या हायस्कुलांत आमी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचो कंप्लीट येयला. फक्त ताका एक एडिशनल एक क्लासरूम येत जाय तोय आमी जाता तितके बेगीन कंप्लीट करतले. पयलीं पेरंट्साची संकल्पना आसतली गव्हर्नमेंट म्हणजे दुय्यम, आतां बदलल्या आनी गव्हर्नमेंट हे 1 नंबराचेर हे जावपाक लागला तें पळोवन म्हाकाय खूब बरें दिसता. दोतोरां बरोबर आमी खुबशे अशे प्रोग्राम अटेंड केले. प्रामुख्यान दोतोर सांगता की टिचरीचें आज मुख्य कर्तव्य आसा की भुरग्यांक ताच्या नेक्स्ट करियरा बद्दल गायड करप, ताका प्रॉपर कावन्सिलींग करप. इन एडिशन एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट आमी हांगा वावुरता. आमी अशे कॉर्पोरेटाचे थ्रू कावन्सिलींग कोर्सीस खुबशे करतात. सो कोणाक जर तुमकां कावन्सिलींग फुडले स्टेप कितें घेवप, फुडले कोर्सीस कितें अवेलेबल आसात इन दीस सोर्स ऑफ एज्युकेशन, इन युअर फील्ड ऑफ लायफींग, तुमची जी एबिलिटी जी आसा ताज्या प्रमाणे तुमकां जें कितें सिलेक्शन करपाकूय बदल जाय ताजेर आमी कावन्सिलींग कोर्सीस खुबशे करतात अंडर CSR. सो तुमी आमकां येवन अप्रोच जावपाक शकता. बागात एकलो पसरकार आनी होलसेलरांचे पेटले. देमायज कलर मारून गोडशे पदार्थ विकतल्या 9 शॉपांचेर FDAन रेड मारिल्ली. होलसेलराचे कंपनीचेर FDAन रेड मारल्या म्हूण दुकानकाराक दुबाव. दोगांनूय एकमेकाक मारबडय केल्या. बागा एका दुकानदार आनी होलसेलरां मदीं पेटले. होलसेलराच्या म्हायतीचेर FDAन रेड मारल्या म्हूण खंय दुकानदाराक दुबाव. दादागिरी पळय मला हे गोंयकारांक दादागिरी दाखयतले जाणा मरे. फाल्यां आमकां दादागिरी दाखयतले फुडें फुडें. चवथूय लागीं पावल्या. गोड पदार्थांचो डिमांड वाडला. अशे अवस्थेंत कांय दुकानदार चड कलर घातिल्ले प्रोडक्ट विक्रेक दवरतात. हाचे विशीं गोंयकारांक जागृत करपाक FDAन स्पेशल ड्रायव्हाची सुरवात केल्या. बागा कळंगूट ही रेड जाली. हो जो आमचो स्पेशल ड्रायव्ह जो आसा तो आमी कलरा खातीर केला, स्पेशली keeping in mind also the festive season that is coming, where these are appealing to the children. So we've also taken this subject in our hands today. These samples have been drawn
they are being sent to the laboratory, and based on their findings we will be carrying out strict action and we will be creating awareness on these products. ह्या कारणा खातीर जे डाउटफुल प्रोडक्ट्स आमकां दिसले ते काडून तांचेर केसी बूक करपाचे हे आमचो पयलो प्रयत्न आसा. स्वीट्सान जो आसा वो कायद्यान कलर अलाउड आसा, पूण ताका एक लिमीट आसा. 100 ppm म्हणून एक जो कॅल्क्युलेशन आसा तो लिमीट आसा. ताच्या भायर तर घातलो जाल्यार तो एक सब स्टँडर्ड प्रोडक्ट जाता. नॉन परमिटेड कलर्सूय आसता, सो हेवूय कांय जाण अशे यूज करता, सो हाजोय टेस्टिंग जाता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. फोण्या 20 वर्सां फाटीं बांदिल्ले सरकारी हेल्थ क्वॉर्टर्स कोसळूंक तेकले. कोणाचेरूय केन्नाय अपकीर्त येत म्हूण भंय. फाटीं खंय अशीच एक बिल्डींग कोसळून एक बायल सोंपिल्ली. ह्यो बिल्डिंगो मोडच्यो. भोंवतणचे मामलेदार कचेरेक पार्किंग सुवात करची म्हूण लोक मागतात. फोंडेच्या सरकारी हेल्थ क्वॉर्टर्साची परिस्थिती विकट. केन्नाय कोसळत म्हूण भिरांत. बिल्डिंगेन येता वयतल्यांच्या जिवाक धोको. आमचे जे फोंड्या मामलेदार बिल्डिंगेच्या फाटल्यान क्वॉर्टर्स आसा ते सामके मोडकळे गयले आनी ते तुमी पयलात आसतले आतां. थंय प्रायमरी हेल्थ सेंटरूय चलता भुरग्यांक ते वॅक्सिनेशना खातीर जावं बाकीचे कितें गजाली खातीर हाडटा. हे क्वॉर्टर्स बांदता म्हणून काँग्रेसीनूय बीन उतर दिले. दिगंबर बाब सीएम आसतना दिगंबर बाब आतां बीजेपीन पावले आनी तरी आसतना ते क्वॉर्टर्स अजून पर्यंत तर कांयच सारकें जायना. 20 वर्सां फाटीं खंय असलीच एक बिल्डींग कोसळून एके बायलेक मरण आयिल्लें. हेज्या पयलीं 20 वर्सां पयलीं दिगंबर गांवांत सीएम आसतना फाटल्यान जी बिल्डींग आशिल्ली ती पडोन एक बायल मनीस मेल्ली आनी एक तिजो घोव आसता हँडिकॅप जालो फॉर एवर लायफ आजून टील टुडे. पूण तेणें आमकां सांगिल्लें की ही बिल्डींग मोडटा हांगा पार्किंग करता. आतां 20 वर्सां 25 वर्सां जावन गेली तें कांयच जालें ना. आतां अशें जालें की आमच्या घराच्या सायडीकूच एक बिल्डींग आहा ती इतली डेंजर कंडिशनान आसा आनी ती वयल्यान पयलीं हेल्थान कितें तरी घातिल्ले वयर पत्रे आतां माकडान ते फोडून उडयल्या. तितून उदर वचून वचून ती बिल्डिंगेची अशी परिस्थिती जाल्या की केन्नाय पडूं शकता. पार्किंगाची सुवात नाशिल्ल्यान खंय लोकांक बरोच त्रास जाता. एक तर ते डेमोलिश करून थंय बरी पार्किंग एरिया करपाक जाता, कारण तेच्या मुखार मामलेदार बिल्डींग आसा, कलेक्टर बिल्डींग आसा, WRD PWDची ऑफिसीस आसा. तांकां लोकांक थंय पार्किंग फेसिलिटी मेळना. थंय जर एक पार्किंग फेसिलिटी जाली जाल्यार हे सगळ्यो गाडयो थंय एकोमोडेट जातल्यो. बरी एक बिल्डींग बांदली जाल्यार सगळे मामलेदार कोर्ट थंय आमकां शिफ्ट करून बरे तरेन प्रशासन चलोवपाक मेळटलें आनी हाजेर सरकारान विचार करपाची खूब गरज आसा. सगळें पळयता आनी हांगा ट्रॅफिक जाम जाता. हांगा भितरूच जर तेंच्यांनी ही बिल्डिंगे म्हणून जर पार्किंग केलें आख्खो रस्तो ओपन जालो. आमची कळकळीची विनंती करता कितें इन्सिडंट जावचे पयलीं कितें तरी एक्शन घेवन गव्हर्मेंटान हे लक्षांत घेवन जे फोंडा तिस्क हांगा जे हेल्थ क्वॉर्टर्स आहा हे 2 एबंडंट बिल्डींग आहा त्यो रोखड्योच डेमोलिश करून हांगासर वेवस्थीत पार्किंग करचें अशी लोकांची मागणी आसा. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. गोंयचे पारंपारीक व्यवसाय आयज खंय तरी फाटीं पडटात. हे परिस्थितीत मातयेच्यो मुर्त्यो करूंक पारंपारीक व्यवसाय जपून दवरला म्हूण मांद्रेच्या रमेश शेट मांद्रेकराची तोखणाय. फाटलीं 55 वर्सां जालीं तो गणपती करता. चित्रशाळेंत बरोबर कामगारांक घेवन सुमार 500-600 गणपती करतात. पळयात खासा रिपोर्ट. रमेश शेट मांद्रेकर हांच्या चित्रशाळेन जेन्ना आयिल्ले जर पळयलें जाल्यार हांगा ते टोटली मातीचे गणपती करतात. मांद्र्या गणपतीची चित्रशाळा हांगा रमेश शेट मांद्रेकर नवे पिळगेक मातयेच्यो मुर्त्यो करूंक शिकयता. गणपतीच्यो धरून हेर मुर्त्योय ते करतात म्हूण मांद्रेकारान सांगलें. सगळ्यात म्हणजे आमी गोवा हस्तकला महामंडळ आहा ताका खूब बाबा आसतना 40 वर्सां गणपती तांकां सप्लाय करता. अमाशे आमच्याकडे गणपती व्हरतात. महाराष्ट्रात तळावणा म्हणून गांव आसा थंयसर ते आदी ते पाटल्यान गणपती व्हरत आनी थंयसरले परांजपे भडजी म्हणून आहा तो अजून आमच्याकडे गणपती व्हरतात. तेचो आमी गणपती सांगना भट्टाक बिट्टाक करून हाडून तो पयलीं हा करतो. आतां पेडणाचो सार्वजनीक पेडणाचो केला, तालिगांवचो सार्वजनीक आहा, वास्को पर्यंत कांयसुवा, हणजुणा, म्हापसा, कामुर्ली ह्या आजूबाजूच्या भागांनी सगळे जाता. हरमल, केरी, पालये सगळ्या भर चालूच आसता. गोंयभरान आसात तुमचे काही ना काही सगळ्या भर आसात. POP नांव वापरून स्वता शेतांतली माती हाडून ह्यो मुर्त्यो ते करतात. माती ही आमची शेत आहा की आमच्या शेतांतलीच आमकां जाय तितलीच वर्सां हाडटा. आमची 2 शेतां आमी जाय तितकीच आमकां वर्सां हाडटा. नव पिळगेनूय ह्या वेवसायांत भागीदार जावचें म्हूण मांद्रेकर सांगता. जेंकां कोणाक हितांक जर आवड आसा जाल्यार तेणी ह्या कामाक लक्ष घालपाक कसलोच अडचण ना आसा. फक्त तेणी आवड आसांक जाय ताका
आणि जर माझ्याकडे सुद्धा जर कोणी शिकांक शकती जाल्यार मी त्याका सुद्धा शिकोवंक सुद्धा शकता. आत्मविश्वास जर धरी जाल्यार गॅरंटेड तो त्यात सक्सेसफूल जाता. साधारण कामगार आता कामगार ते मळी व्हडचे माझ्याकडे सुद्धा खाली सुद्धा आहोत पण तांकां आमी ल्हानपणापासून शिकयल्ले आहोत. रमेशाचो पुतणो ताच्या ह्या कामान ताका मदत करता. संदीप शेट मांद्रेकर म्हणटा कलेक प्राधान्य दिवप गरजेचें. आर्टिस्ट मेन आर्टिस्ट थंय उरल्यात आनी भायले येवन भरलेले आहात. तर भायले कोणूय हाडटात तुळशी विकतात. आता माझ्या कडेन ना म्हटल्यार तुळशी कितले 300 तरी पॅटर्न आहात. देवळाची कामां चालू असतात. दीपस्तंभ, दिवाळेक नरकासुराची तोंडां, ओके ऑल सिजन काम चालू. पण काय कला ही कला ती कलाच. जॉब तुका खंय मेळूंक शकता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.